कसन तुम्ही भारी भारी हसता असत मो कसन विषय यो म्हाकाय संगती हांव येदे हसता. चिरडपय मम्मन म्हाका नाही दासा दासा म्हण आपत नव्हे आजी घोडे दासा म्हणलं म्हाका जोर हास येईल गो. कसं गोड्यात असा म्हणरे हास येलवे तुमका. तशी नाही गो हांव घोडेच आसतले री मामू घोड दत्त नव्हे म्हाका एक पंता घोडेक चडपय मम्मल तोंड फिक्स केले चित्तर दोळे मुखार येवन हास तडसून घेवचे दायनी गो तेंचे तुडगस कोण घेन हसता आसिलो. केलो पण ता सोलर वरना हास येता नव्हे भारी गंमत असं बा तुमगेल विषय यो. होई गो असल गಮ್ಮತ್ ಪೂರ ತತ್ತವಳ್ ಚಲ್ತಸ್ತಾ ಚಡಪೈ ಮಮ್ಮಕ್ಕ ಅತ್ತ ಮಿಗೆಲ್ ವೈರಿ ಚಿಕೆ ಕೋ ಪೂಣಿದಲ್ ಮಣ್ಕೆ ಅಸ್ ಪೈರಿ रोडार एकलो आईस्क्रीम विकता वत्तसिलो चरडपै मामान काप्पोनु ताणे एक आईस्क्रीम घेतले आणि म्हाका एक घेवन दिले. अनेक दिवस संजे मर्तप्पज्जन घरा दुखून येतना हुनुनीचे पिया वबळ झाडलेले चरडपै मम्मन म्हाकाय दिल गोतसवे तेंची एक म्हाका एक समाधान गो आता. हो होई वे तुमगेल उत्तर ऐकून म्हाका के समाधान दल्ले दलरीची म्हाका ते चरडपय मम्मल वैरी भारी बेजारू मावत्त नांती दलरी ते ಕೋಪು तुमगेल वैर ಕಡ್ಚಿ ಮಳರಿ ಕಸಂಕಿ ಅಬ್ಬ ತಂಗೆल ಆಲೋಚನೆ म्हाका ಅರ್ಥದಾಯ್ನ. म्हाका कितली की पंता अशी दिसत गो दलरी चरडपय मम्मल दृष्टीन तू आलोचन कोण पळयले री आतां मिगेल आनू बुंचेर ना म्हणल्यार समेत ताका तितलो कोप आसा म्हळ्यार री मिगेल अन्नन पूड ताका खंयचे नमने बाद दुःख दिवन अश्टे पुरो तेवे आमी आलोचन कोरका गो असो कसने करचे जायना आतां तोगेल कोपू चिके चिके उणी दत्तस नवे मुखार एक दिवस मिगेल वयर ताका प्रीती येवचकय पुरो हक्कपुरा ते कालन उत्तर दिवका गो काल वत असलवरी असल पुरा विसरत वता थंय तंग कमी ताळमीन तू राखूका गो. रागची सोडल्यारी आमकां नी विंगड वाट आसवे असो ते पुरा आमी देवाक सोडया. हांव तुमकां ते एक विशय सांगका म्हण आशिल्ली आजी पच्चल फोन येयले हांव टेलरिंग करता म्हण सांगिल विशय ह्यो आयकून तिका भारी खुशी जाली गो तसवे. अय्यो हे विषय तू पाचेक सांगून दलवे पाची मिगेल वैरी कसन बेजार लेखली की कसन की हाकेक बायलेक पसूच्या दायना म्हणू ते कितले सोंग घेतस की कसन की. तुम्ही अनिके खंयच्या कालान तसती आत्ता बायलंच पुरा कितले कितले साधन करता सती कितले पुरा सन्मान बिरुद पुरा घेता सती तुम्ही अनिके पोरनी कालान तू आसता बा केद हे काला केतात की कितकी. बायल मनशान साधन करचे पुरे सम्मुगो जाल्यार घरांत कष्ट म्हूण सांगून बायल मनशान जोडचे म्हाका संकी समदिसाना गो इत्याक म्हळ्यार आमगेल कुटुंबेन तू हांव पळयल म्हणके कोणीच अशी पुरा काम करना ती मिगेल अनम दवो अम्म दवो घरांत कितले कष्ट असले री तांणी घरा काम कोण घेवन बसतसील विना हा असल पुरा करना आसिलींत गो आतां तू करतस नवे म्हाका मनान ते कळक गो तितलेंची. अय्यो देवा तुमकां सांगून सांगून म्हाका पुरपूर जावन गेल्ले तुमकां केदान अर्थ दत की कितकी आबा. मिगेल पाच्चेकय मस्त साधन कोरका म्हण आश आशिल गो तसवे जाल्यार कसो करचे तांगेले गद्दे बेसाया घर तशी जावन तिका कसनी करू जायना आशिल्ले तीन करच्यो पळोवन बाप्पान मागीर सांगले तिका तू एक काम कर गो 2 गाय पोसी गायचे दूध की सारे की पुरा हांव दूध दिवन घेतय तें म्हणलें पाच्चे कितले खुशी जाल गो तसवे. आतां ती ते गायचे दूध आनी सारे बाप्पाक विकता आनी तूप करून दुसऱ्यांक विकता गो तसवे तेंची तिके खुशी. बायल मनशांक हांवें कसं की एक करतस हांवें जोडतस म्हळ्यार भारी खुशी नवे तुमकां कसले कशी अर्थ जायना की कितकी आबा. म्हाका कळत गो मारायती जाल्यार दुसरी पुरा कसं म्हणतात की तंतूची तुगेल कुळारची मिगेल ಬಗ್ಗೆ कसं लेखता की म्हणचे सान भई गो म्हाका. लेखतली कसन दादाला लेखकोंती आमगेल कष्टाक तांणी यानंती तुम्ही म्हाका हाण घालनाती जेवणा घालनाती म्हूण नाही मिगेल खुशीक हांव टेलरिंग करतस तितल्यांची पाच्चीक मिगेल वैरी भारी मोग गोतसवे हांव हें टेलरिंग करता म्हळकुडले तिका कितली खुशी जाली गोतसवे मिगेल हातान जाल्यार सपोर्ट करता गो तुका म्हणलेली हें तिगेल प्रीती आत्ता न्ही पूण दवरनू आसा गोतसवे तिगेल दूध दिक्षा कसने काम करना बरी खावचे जेवचे भोंवचे इतलें तिगेल जीवन. होई होई तुगेल पच्चेल दुवेक भारी हंकार येस हरडिके दिवसू ती एक नमने ताचारन पळयतसिली म्हाका कोप बेजारू टू येतसिल तिगेल वैरी.
वय वय दीक्षाक चिकेची हंकार यस आणि मिज्जेरी मस्त कोपस कसले गोतस्वे हांव सानसतना हे टैलरिंग तें हें म्हणनी करतसील नवे तश दोन पच्चेक मिगेल भारी खुशी दत्तसिले पळ गो दीक्षा ते नहीं पळोवन सीख गो म्हणू केदनाय सांगतसिली मिगेल अम्मा अशी कंपेर करतनवे म्हणू तिक मिगेल वयर कोप येतसिले ते कोपू तुमगेल वयर वरे काढली दिसता तिने नवे कसने तुमको बेजार केल की तिने सॉरी तें अयो तिगेल वयर बेजार कोण बसशाक म्हाका पुरसोत ना गो कसंकी तू त्राईल नवे तशें जावन सांगलें त्या विशयी तज्ञाची सोंड सोडला हांवें ती काय तामगेल घरा येत तुवे हां त्या परत सोडा ती आता मी मिशन हरच्याक शिवमोगा केदन वच्चा म्हण सांगात म्हाका दायत को एक दिसू पुरसोत कोण गे न्हू वचा आमी आतां आलोचन कर नाका न्हिदो या वचा हो चरडान रडलेल म्हण किदल्ला बा हांव आतां चरडा लागी तुमी न्हिदोचे येती तें हें एक नमने हुनूत का गोट शिदल्ला म्हाका करी म्हणचक म्हाका बेजारू कोर नाका म्हणल्यार तिका बेजार जाता आतां हांव कसो कोरका म्हणू तुम्ही म्हाका कमेंट्सान तिलसी येती तें म्हाका गोतस तुम्ही पुरा तिका सपोर्ट करतात म्हणून आड ना बा तुम्ही तीक सपोर्ट केल्यारी म्हाका एक सपोर्ट मेळ्ळा म्हणके जाता तुम्ही म्हाका तीन कोरयेत म्हण सांगल्यारी मनाक एक नमने नेम्मदी मेळटा तुम्ही मिगेल सपोर्टा आसा ती फाय कोणे कसने उरलेल्यारी तुम्ही तांकां जवाब दिता ती म्हणून म्हाका एक धैर्य येता तशींची लाईक शेअर सबस्क्राईब करून आमगेल प्रपंचाक मस्त मस्त व्हिडिओ घालच्याक सपोर्ट करत इतें तुम्ही म्हाका सपोर्ट करतात म्हण लेखून हांव आतां न्हिदोचें वतस गुड नायट.